नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैता चिरंजीवी नाम सांगितलं सर. ते 7 चिरंजीवींतो आम्ही सांगताना ते म्हणता ती चिरंजीवी जावन आसा, इमॉर्टल जावन आसांची आनी आतां आजीक आसांची म्हूण सांगता आसतना तांकां एक पळू काय म्हणाले एक आभास जाता, पळू काय म्हणाले एक भारी आतूर जाता. आणि तशें आसतना आमी एकची देवता एंटिटीज सोदून काडची खातीर जावन भार सरल्यार आमकां मेळटा तेगी नागी म्हणल्यार आमकां एक क्वेश्चन आसता. ते क्वेश्चनांतूच जावन हांव तुमकां एक सांगता आसची. हांव म्हगेले एक दोस्ता वांगडा फर्स्ट टायम जावन उडुपी कृष्णा मंदिरांत चमकलो. तुमकां कृष्ण आयला म्हणून उडपीन तो हांव तुमकां फुडें सांगिल्लो आसा. भारी कारणीक आहे कृष्ण. स्वयं आत्मशक्तीन कृष्णाक एक मूर्ती, कृष्णान मूर्ती करून रुक्मिणी दिलेले आशिल्ले कृष्ण तो. आनी साक्षात कृष्णालेची एक अंश म्हणीत आमी ते आसूच्यो. तशी फर्स्ट टायम हांव उडपी गेले वेळार कृष्णाल दर्शन केलें आनी ते कनकाले किंडी आसताय ते किंडीत हांव कृष्णाक आशिर्वाद घेवन सांजवेळा ते भायर प्रणांगणांत एक व्हड रामालय मंदिर आसा सांग ते आरती जाता आसतना हांव ते राबून प्रार्थना करता आसतना व्हड एक 45 फिटाचे हनुमंत पळयलो. म्हाका आभास जालो. ते हनुमंता पळोवन हांव म्हाका एक अपार एक कसं म्हणटा ताका सरप्रायज जावन ताका म्हाका राबलो आनी पांयान पडले, आरती घेतली. ताजे नंतर भायर येवन ते तांचे एकलो पंडीत जी आशिल्लो पुजारी आसता ताका नेमगेले अशें हांवें व्हड एक हनुमंता पळयलो बरें जाल्यार 45 फिटाचे मंदाले रुपारी राबून आशिल्लो. ते आरती वेळार रामा मंदिर आरती वेळार म्हणटना ताणें एक श्लोक म्हणलो. ते श्लोक आजीक उडगास आसा. प्रथमो हनुमंत, द्वितीयो भीम एव च, पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तो भगवत कार्य साधक. म्हळ्यार हनुमंत ते अवतार जावन भीमसेन जावन तशी तानंतर पूर्णप्रज्ञ जावन आयल आसा. तुका पूर्णप्रज्ञ जाले दर्शन जाल्ले तूं भारी लकी म्हूण सांगून ताणें म्हाका फल दिलें तें सगळें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें पूर्णप्रज्ञ जाले, मध्वाचार्य जाले एक अवतारू बदल सांगूंक गेल्यार ते हनुमंताले अवतारू. आनी ते साक्षात हनुमंत कशेगी जिवीत आसा, कशेगी चिरंजीवी जावन आसा. मध्वाचार्य पूर्णप्रज्ञ जिवीत जावन आसा आनी थंय सुकून तो अदृश्य जावन चमकलो म्हूण सांगता आसची. ते देखून तो चिरंजीवी जावन आसा. तागेलें दर्शन आमी उडपी देवस्थानाक गेल्यार घेवीत मेळटा. म्हळ्यार आमकां हनुमंताक गोत आसा वायुपुत्र जावन हनुमंत आयलो आनी रामाल सेवक जालो. सान आसतना बालक जावन ताका इतलो अपार शक्ती दिलेली आसली देवान. तो उड्डून सुर्या खावचे गेलो. त्या निंद्रान ताका मारून पळोवन तशें तो हनुमान जालो. ताजे नंतर सकट देवान ताका एक 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 शाप शी दिलो. म्हळ्यार तूं सकट विसरू चुका आनी रामान टायमार ते म्हळ्यार रामायणा टायमान तूं सीताक सोदूं काडच्या वेळार ताका ते एक शक्ती येवत तशी जावका म्हूण सांगून ताका आशिर्वाद दिलेलो आसा. तशें ते रामायणा वेळार सीता सोदून काडच्या वेळार ताणें लंका गेलेलो वेळार ताका ते शक्ती अपास येवत तशी ताणें केलें आनी तशी उब्बून तो श्रीलंका वचून थंय सुकून सीतेले विशय सोदून हाडून ताणें सांगिल्लें आमकां गोत आसा. अपार शक्ती आनी चिरंजीवीक शक्ती जाल्यार देखून ताका ते एक संजीविनी पर्वत हाडलेलो ताणें लक्ष्मणा मुर्ती जावन पळयलो वेळार ताका जिवीत करचे खातीर संजीविनी पर्वत हाडून ताणें घालेलो आसा. आनी भीमसेन जावन तो पांडवाल उड्डो आशिल्लो आनी तशीची कृष्णाल सेवा ताणें केलें, रामाल सेवा ताणें केलें. तशीची आमकां कलियुगांत 700-800 इयर्स फुडें मध्वाचार्य जाले रुपार ताणें येवन आमकां पुरा आशिर्वाद दिलेलो आसा. आजीकय तो उडपीत आसा म्हळ्यार एक विश्वास आमकां जाता. तुम सगळ्यांनी उडपी वचून कृष्णालय दर्शन तशीच रामाल मंदिरांत थंयची पूर्णप्रज्ञालय
एक प्रसन्न चैतन्य असं ताजे आशीर्वाद घेवका तांगेले आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव मागून घेता हांव कर्नल अशोक केणी नई दिल्ली सुकून